दीस सोमार डिसेंबराची 30 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांजोआन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 12 तावन 17 पर्यंत. ल्हान भुरग्यांनो, जेजूचे नांवी तुमचीं पदकां बोगसाल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभतावन आशिल्ल्याक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभतावन आशिल्ल्याक तुमी वळखून जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत, देवाचें उतर तुमचे थंय थेर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आशिल्ल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची फुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापा थावन न्ही, बगार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाल बळटा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 7 तावन 8a, 8b तावन 9 आनी 10. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. परजा लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पृथ्वी आनी महिमा सर्वेस्पराची. सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया, ताच्या नावाक फावो तो मान बागया. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रिथूम संतोसूं. काणिको घेवन ताच्या निवासस्थानाच्या आंगणान भितर सरा. पवित्राय म्हळ्यार अलंकारासोवें सर्वेस्पराक आराधन करा. तुमी भूनिवास्यानो, ताचे हुजीर थरथरोन रावा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्व परजांची न्याय नितिकाल तो झडती करतलो. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 वळ 36 तावन 40 पर्यंत. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिणी आशिल्ली. ती आशेर कुळयेची, धूव फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादले सांगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाल्ली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आशिल्ल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आशिल्लें तें सक्कट ताणी कर्ण जातच गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती पाटी गेली. भुरगो वाडोवन येताना खटमूट जायत आयलो आनी जणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सिम्यावन गेल्ल्या प्रवादांतय प्रवादी मालाकीचो प्रवाद नीस जाता. तुमी सोदतात तो सुमी अवचित्त आपल्या मंदिरांत येतलो. प्रवादीण अन्ना निष्कळंक स्वभावाची, एकसुरी विधव स्त्री जावन आसून सबार संकश्ट ताळण्याचेर देवाचे कृपेन तिणें जैत वेलां. अन्नाक
देवाच्या घराचो अदीक मोग आसलो. ती देवाळ सोडून भायर वचनातली. देवाळांत देव खंडीत हजार आसा म्हणून ती पाती येताली. कित्याक सोल्ल्याची आर्क पेट आल्तार थंयसर देवाच्या हजरपणाचे संकेत जावन आशिल्ले. किर्तन 14:2 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेगान लासता. दाविदरायाची उतरां ती जी येतली. अन्ना जावन आशिल्ली स्त्री स्वत्यागाची. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करताली. पेल्या पसत ती मागतली आनी बसयलेलो मेस्सिया सडवणदार खंडीत येतलो म्हणली पातयणी तिका आशिल्ली. अन्नाक पेल्या लागीं एकवट आशिल्लो. सडवणेची वाट पळोवन आशिल्ल्यांक समेस्त लागीं बाळका विशयान ती उलोवंक लागली. तिचे बरींच सडवणेचो भरवोसो धोरण आशिल्ल्यांक ती एकवटान आशिल्ली. पवित्र सभेन संभ्रमलेलो सिनोदू ती थवळस जियोन आशिल्ली. भावार्थांच्या एकतारांत सांगाता शेवटाक समकोवचें देखून तिका वर्तें इनाम मेळटा.